सोमारा दिसा केल्ल्या एका ट्विटान आयतारच्यान आपूण सोशल मिडियाक राम करता, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, युट्यूबावेली सगळी खाती बंद करता म्हणपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निर्णयान पुराय हिंदुस्थानानच न्हय तर संवसारभर लोकांक एक धक्को दिलो। मोदी जाणी जनसमुदाया कडेन संबंध दवरपाचो एक मार्ग आपणायल्लो, तो तोडपाचो निर्णय घेतला हाचेर लोकांनी विंगड अनुमानां लायली। ह्या विशयाचेर कांयच अधिकृत स्पश्टीकरण नाशिल्ल्यान लोकांनी आपापल्या सिद्धांतांची एक वसाहत निर्माण केली। नरेंद्र मोदी ह्या डिजिटल विशयापासून वा ह्या मिडियाचेर जावपी फटिंगपणां वा द्वेषापासून दिल्लीत दंगे जावन नासधूस आनी जिवीतहानी जाली, हाका लागून ह्या सामाजीक माध्यमांपासून पयस वचूंक सोदता आसूंये असो विचार भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी केला। ही बंदी फक्त आयतारा पुरतीच आसतली वा कायमची आसतली हाची कल्पना ना। भोवमानेस मोदी वांगडा ट्विटराचेर 53.3 दशलक्ष, 44.5 दशलक्ष फेसबुकार, 35.2 दशलक्ष इंस्टाग्राम आनी 4.5 दशलक्ष युट्यूबार फॉलोवर्स आसात। ते हेर माध्यमांवेलो संपर्क तोडटले, पण तांच्या नमो ॲप जाचे वरवीं ते थेट जनतेच्या संपर्कात आसता ते बंद करतले काय ना हाचे विशीं कोण कांयच उलयनात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।